प्रेरीच्या भावान आनी भयणीनो, आयज आमी राखणे देवदूतांची परब समरमता आनी हे राखणे देवदूत जावन आसात आमकां एक खुणा देवाच्या मोहिमेची आनी ताच्या मोगाची खुणा ते जावन आसा आमकां एक प्रूफ कसो की देव बाब आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. देवान तांकां कसलें कार्य दिल्लें आसा काय? पयले सुवातेर तांचें कार्य म्हणल्यार आमची राखण करप. जायते फावटी आमी देंवचाराच्या मार्गान चलोंक पावता, ताच्या ताळण्यांत आमी पडटा. ते मार्गान चलोना जावंक ते आमकां आमचे राखणे देवदूत आसात ते आमकां आमची आदार करतात. जोन एकल्याक हो एक देवदूत दिल्लो आसा, जोन एकल्याक आंज बडो दिल्लो आसा आनी हे राखणे आमकां पातकाच्या मार्गार चलोंक ना जावंक ते आमकां आदार दितात. जेन्ना आमी कश्टावतात तेन्ना ते आमचे सांगाता आसतात. जेन्ना आमी ताळण्यांत पडटात ते आमकां हे ताळण्यांतली भायर सरोंक ते आदार दितात आनी आमकां आमच्या व्हडपणांतली आमच्या गर्वांतली आमकां मेकळी जावंक आनी ल्हानविकायांची मनशां जावंक ते आमकां जायतो आदार दितात. ते आमचे पासत मागतात, आमचे पासत विनंती करतात आनी आमी मागतात तेन्ना आमचे बरोबरूय तेय मागतात. देवान तांकां एक खेरीत कार्य दिल्लें आसा तें म्हणल्यार दर एक भावार्थ्याक देवाच्या स्वर्ग राज्यांत भितर हाडूंक. हें तांचें व्हड काम आनी हें काम केल्या शिवाय ते ओगी बसनात. दर एक भावार्थ्याक देवाच्या सावळींत हाडले बगोर ते ओगी बसनात. ते देवाचें कार्य चालूच दवरतात. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, तांकां आमी दिनवास दिवंक गरजेची आनी तांकां आमची मागणी उबारूंकूय गरजेची. कित्याक दर एक दुताक आमची राखण करूंक देवान दिल्ले आसात आनी हे दूत आमकां जायते शिकयतात. आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत एक दूत कसो, जेन्ना आमच्या कश्टवतल्या भाव भयणी आसात तांकां एक दूत कसो आमी जावन तांचेय आदाराक पावूंक हेंच ते आमकां शिकयतात. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जेजू आमकां सांगता एक ल्हानवीक काळजाची मनशां जावंक, एक उदार मनाची मनशां जावंक तो आमकां आपयता. जेन्ना शीस ताचे लागीं विचारतात सगळ्यांत व्हड कोण आनी एक भुरग्याक मदें हाडून जेजू आमकां सांगता हे भुरगे भाशेन आमी ल्हानवीक काळजाची जावंक तो आयज आमकां दर एकल्या मनशांक, दर एकल्या भावार्थ्यांक आपयता. आमी हे जेजूचे शिकवणेचेरूच आदारून आमचें जिवीत चलोवंक आयज आमी मागुया. आमी आयज आमकांय आमच्या जिवितांत जायतें व्हडपण आसा. आमी जायती गिरेस्तकायेचें व्हडपण, मान मेळपाचें व्हडपण आमी सोदतात. पूण जेजून आमकां एक स्वर्ग राज्यार ताणें बसयल्लें आमकां तें व्हडपण मागूंक, तें व्हडपण आपणावंक आमी प्रयत्न करुया. आनी देवाची आमी भुरगीं जाल्ल्या देखून आमी जेजूच्या शिकवणे खाल आमचें जिवीत लाबून घेवया आनी एक ल्हानवीक काळजाची मनशां जावंक आमी वावरुया. आनी हीच कृपा आमी हे आयच्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.